गोयचे म्हालगडे पत्रकार रवी प्रभुगांवकारान एक अजापित करपी गजाल सांगल्या। तो म्हणटा एक आमदार आसा, ताका मेळपाक जाय जाल्यार पयलीं भायर 3000 रुपया फारीक करून भितर वचचें पडटा। मात हो कोण आमदार तें ताणें सांगलें ना। रवी प्रभुगांवकार फाटलीं 50 वर्सां जालीं पत्रकारितेंत आसा। गोमंतक आनी द नव हिंद टायम्स सारक्या नामनेच्या दिसाळ्यांनी तांणी मुखेल खबराकार म्हणून काम केलां। ते भायर फ्री प्रेस जर्नल आनी नवशक्ती सारक्या मुंबयच्या दिसाळ्यांकय ताणें बरयलां। आयज ते विद्यार्थ्यांक पत्रकारिता शिकयतात। गोवा 365च्या विधानसभा काळांतल्या एसेंब्ली ऑडिट ह्या कार्यावळींत उलयतना तांणी ही गजाल सांगली। बेजिकली पॉलिटिक्स हें मिशन आशिल्लें एक तेंपार, मागीर तें प्रोफेशन जालें आनी आयज तें कमिशनाचेर येवन रावलां। कमर्शियल जाला, सामकें कमर्शियल जाला, बिझनेस जाला। आय नो वन MLA, तुमी जर वशात थंय 3000 रुपया बारवेर म्हणटा तो। आय नो MLA भितर सरपा खातीर 3000 रुपया, मागीर कितें तें पळोवपाचें तुजें। आय सी हें हॉस्पिटलांनी बी जाता की पयलीं पेपर कर आनी पयशे भर आनी मागीर बट MLAची हातूंत MLAच्या हातूंत सांगता। आय सी आनी हांव तुमकां नांव विचारना, तुमकां सांगपा नाका आसतलें ना कितें, पूण सत्ताधारी पक्षाचो काय विरोधी पक्षाचो? ना, ते कोणूय आसूं ते कोणूय आसूं, पण अशें घडटा, आतां घडटा। आय सी ताबडतोब आतां पळोवंक मेळटा। हो आमदार कोण आनी तो सत्ताधारी पक्षाचो काय विरोधी पक्षांतलो हें जाणा जावन घेवपाचो गोवा 365 यत्न केलो, पूण तांणी नांव सांगलें ना। गोवा 365 ब्युरो, पणजी।